स्वस्ति श्रीमन्महागणपतये नमः। दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता स्मर्या गुरुपरंपरा। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करल्लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्रीगुरुशङ्कर परिज्ञानाश्रम शङ्कर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पाण्डुरङ्ग आनन्द परिज्ञान गुरु सद्यो जात शङ्कर सद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनन्दन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू। सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझ्या दास बोधासी त्वा बोधवावे। अपत्या परी पाववी प्रेम ग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा। महाराजया सद्गुरु रामदासा ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जय जय रघुवीर समर्थ। अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। श्रीकृष्णाने दिलेलं भाकसं एवढाच करून आईच्या विवेचनात सुरू करूया। पहिले सगळे श्रोत्यांक नमस्कार करता। अनेन प्रियतां देवो भगवान् जानकीपतिः श्रीरामचन्द्र पूर्वेषाम् अस्माकं कुलदैवतं श्रोता वक्ता श्रीराम समर्थ। जय जय रघुवीर समर्थ जय जय रघुवीर समर्थ जय जय रघुवीर समर्थ। आता आज 35वा मना श्लोक असं 35th कोणाला बुक असल्यार कान धरात ना जातकी अशी वाचतलींची। ताजे पहिलेच कल अशी 34th उपेक्षा कदा रामरूपी असेना जीवा मानवा निश्चयो तो वसेना। श्री भारवाहे न बोले पुराणी नुपेक्षी कदा रामदासाभिमानी।
आणि नुपेक्षी कदा रामदासाभिमानी ही लाईन सगळे 10 श्लोकांक तीच लाईन असत. कल्या म्हळ्यारी दास कोण रामाल दास जाला की तागल दास राम जाता. आणि त्या दासागल दास जावन सेवा करता पडटा आमगेली. एकल्यान म्हाका विचारलेलें तूं देवाली कितलें करता गो म्हणून. हांव म्हळें हांव कल करता देवूच म्हजे खातीर सगळें करता असं. खरेंची आमगेल्या दासांक दास जावन तो आमगेले अक्षरशः सेवा करता. आमगेल्या घर तान्नेच एक मेड पेटयल्या ती सेवा म्हळ्यार कसली कसले करना अशी ना, सगळें करता म्हजे खातीर. तो कोण तान परमेश्वर मग श्री रामच येवन सेवा करता इतली. हां दुसरें कोणें ना. तशी जाल्यार ताजे खातीर आमी पयलीं दास जावंका लागता. उपेक्षा कदा रामरुपी असे ना जाल्यार मस्त जाणांक ते रामरूप कसल्या फील जायना तर जिवा मानवा निश्चय तो वसेना. आमगेल निश्चय आमगेल कले एक श्रद्धाच कमी पडता खंय ती. त्यामुळे त्या दुसऱ्या हांग ते सांगता ती की अनन्य जाया ती. न अन्य अनन्य म्हळ्यार न अन्य तो अनन्य. असे हो जया अंतरी भाव जैसा वसे हो तया अंतरी देव तैसा. अनन्यास रक्षी तसे चाप पाणी नुपेक्षी कदा रामदासाभिमानी. जय जय रघुवीर समर्थ. भक्तजन हो, असे हो जया अंतरी भाव तैसा. हांगा एक श्रीमंत मनुष्याने एक पाप अगदी गलित गात्र जालेले भिकारी कल्ले करनाशिल्लो, नुस्तें अशी बशिल्लो पाप रस्त्यार. कोणाल्या कले माग नाशिल्लो, कले प्रेयर करनाशिल्लो, कलेंच करनाशिल्लो. कळ्ळें. तरी तुका कल्ले दिल्यार तुका बरें दिसतलें म्हूण विचारलें ते श्रीमंत मनशाने. कल दिवंका तुका म्हणून. तूं माग ना कलें. हांव कल सांगचें म्हणालो. माग म्हळ्यार म्हाका पळोवनूच पळयतल्यार कळका ना म्हाका कल्ल्याच गरज आसा म्हणून. म्हगेल रूपच अशें आसा, म्हगेल दोळ्यांतलो भाव पळोवन तुमी कळका की म्हाका कल गरज आसा की ना म्हणून. आनी त्या प्रमाण तुमी दिया ती. तर त्या दिवस धरून तो मनीस सांगता आपणें देवाल्या कले मागचें सोडून दिलें ना. फक्त आपण थंय वचून बसता आनी तें समर्थ तेंच करता. ते केन्नाय कसले मागणी गाराणी घालनाशिल्ली. हें जाय तें जाय बिलकूल ना. हे श्रीरामा, हांव तुगेलो आनी तूं म्हगेलो. हांव तुगेलो चेडू तूं म्हगेलो आवसो. हो भाव हांव कसलें सांगता. म्हाका चेरडाक कसलीच गरज आसा, कसल्याच गरज आसा तें आवसूक कळटा. आनी त्या आवसून बशिल्ल्या रामाक कळटा. नाजाल्यार ते चेडूं उपजलेले चेरडागेलो भाव कसलो आसता, ताका भाव आसता. ताका एक्सप्लेन करूं जाता की, ताका उलोवचें जाता की, ताका कसलेंय कळना ते चेरडाक, कसलेंय कळना. जाल्यार ते म्हणटात न्ही भुकेचा लाडू, तहानेचा लाडू, अशी तशी जेवणाचा लाडू अशी म्हणून विंगड नमने लाडू करून दवरता ती. तशी तान लागल्यार पिवचें दूद विंगड, आवसुलें दूद त्या चेरडाक. जाल्यार तान लागील त्या पातळ दूद येता उद्दाशें, तान भागता. भूक लागील तावळी दाट दूद येता, भूक भागता. थंडी पळयली तावळी हुन दूद येता. भोग गरमी पळयली तावळी बेचक दूद येता. हे कोण करता? कोण करता? ती आवस सुद्दां करना. जाल्यार आवसूगल भितर बशिल्ले ते वात्सल्य रुपी राम आसा न्ही, तो भाव. आनी आवसूगलोय भाव आसता, वात्सल्य भाव आवसू की हे चेरडा म्हगेल चेरडा उपास दवरनाका देवा हें सांगका लागना. आनी ते चेडूं कसलेंय मागना. तरी ताका सगळी सोय तो परमेश्वर करता, आवसूल थ्रू करता. आवस केल्लीच त्या खातीरच. प्रकृती आनी पुरुश म्हणटा ती. मूळ माय जी आयली तांतूच प्रकृती आसा, पुरुश आसा. पुरुश म्हळ्यार फक्त जाणीव. जाल्यार इच्छा शक्ती, कार्यशक्ती हें तें सगळं घेवन ती प्रकृती मुखार सोरून. प्रकृती म्हळ्यार बायल मनशागेलो अंश. ती आवस तिने सगळी सृश्टी निर्माण केली. जाणीव ऑफकोर्स आसपाची तातूंत. आनी ती जाणीव त्या सगळें जड हांत घाली शरिरांत आनी ते चलोवच्या लागली. म्हळ्यार हो भाव खंयच्यान आयला? मूळ मायेंतल्यान आयला. आमच्या सगळ्यांक मनांत हो भाव मूळ मायेन दिला.
आणि हें परमेश्वरागलेंच रूप आसा. परमेश्वरांतल्यान भगवंतांतल्यान त्या परब्रह्मांतल्यान आयिल्ली ती मूळ माय आसा. तोच आमगेलो देव. तो देवानेच आमकां भाव दिल्ले ती, मस्त दिल्या ती, जाल्यार आमी ते वापरना तिची. आनी कोण आयलो हळो देव अशी म्हणटा ती. मागीर तसल्यांक तांगेलो भाव आशिल्ले प्रमाणेच तांकां मेळटा न्हय. परिक्षेन पास करी म्हूण मागचें अशी न्हय. तुमी केन्ना तरी समाधान जावंक म्हूण मागलें हांवें. एक फंत एकलो हालें देवाल्या वचून कल्ले 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 मागता. एक सम तागेलें मागणें चुकनाशिल्लें. हां, शेवटी कल दिवन तुका कल दिवन कल मागील मागील दिलें. शेवटी ताणें म्हळें आपण आनी एकलो आयलो. तर तो म्हणाला आतां तुका कल जायी. त्या दुसऱ्यांक कल मागलो गोतस की तूं मगल जावं जा म्हणून. त्या देवाक सांग तूं मगल जावं जा म्हणून. मगल रिलेटीव जा कशी तर मगल बुद्धिरूपी दुहीत आस पळय चल्ली ती नाना प्रकार तिगेले मागणे आसतात. त्या तिका तूं बायल करून घे आनी तिका जाय ते पुरय. म्हाका कले दिवं का म्हणना. तशी म्हाका कोणाल मनात कशी भाव आसत त्या प्रमाण ताका मेळटा. असे हो जया अंतरी भाव जैसा, बसे हो तया अंतरी देव तैसा. देव कांडेल वरी काण दिस न्ही. आमीच तांकां दिसता ती. आमगेलो भाव आमी काडणे पळयल्यार आमीच दिसतात न्हय. मगल चल्ली सांग खरें गोमटीच आशिल्ली ती. पण ती एक फंता कलकी वचून स्वताची खंय काजळा हें मेळ्ळी की तिका डबली सगळें तोंडा सारो घेवन बसली. सान आशिल्ली आनी रडता हांव गोमटी दिसना म्हण. आतां तुमी कलेपणी लावन घेवन जर काडणें पळयल्यार तुमी आसत तशी तुमगेलें तोंड दिसतलें की न्ही. तशी कल कुरूप आशिल्ली तर की गोमटो हांसो चेहऱ्याचेर दवरून पळयात पळय. तो परमेश्वर तुमचल्या हांसता. तो काडणेंतलें रूप आसा न्ही तें निर्गुण परमेश्वरागले सगुण रूप तुमगेलेंची जावन तो परमेश्वर तुमगेल मनांतलो तो काडणेंतल्यान तुमचल्या पळोवन हांसता. तो स्मायल दिता. तुमकले बरें ना जाल्यार हां कशेंस तूं. आतां म्हजें नांव शैला. कशेंस तूं शैला. हांव स्वताकच विचारलें. तर थंयच्यान हें येता कशें स हय की न्ही. तशी तरी हां बरीच न्हय. कशेंस तूं आज तुगेलें कुर्ता दूख कशेंस तुगेलो हात दुखतालो खंय तो कशेंस असं सगळें विचारल्यार आनी आज आमकां हांगा वचेस जाल्यार विंगड भाव चेहऱ्याचेर घेवन कशी हांसकुरेज अशी हासरे पळयल्यार ते आमचें हांसून पळयता. संशयान पळयल्यार तो मागीर संशयान पळयता. कोपान पळय दोळे वटरून कल्लें म्हण अशें मस्करी करच्यान पळयलें ए कल्लें अशें म्हळ्यार हे सगळे भाव आमगेले कारल वचूल्यार आमगेले हे परिज्ञानासून स्वाम्यार फोट आसा न्ही कॅन्टिनान तूं वयर लायिल्लो आसता तांगेले चेहऱ्याचेर ते सगळे भाव दिसतात. प्रयत्न करून पळयात. कल चल्ल्या म्हूण विचारतात बरेंच न्हय. त्या म्हण आमकां तांगेलो सहवास लाभिल्लो. तेमी आमकां तें एक नमुन्याचें गुरुल्या वचून अशी नोळीत बसका कल्ले मागचें नाका म्हूण. हो भाव आसल्यार वसे हो तया अंतरी देव तैसा. तो आमगेल सांगाती भितर बसून आमचे पाशी पयले ताका कळटा. मगल चल्लो फॉरेनांत तो केन्ना येता म्हणून तागेले फ्रेंड्सांक पयलीं कळटा म्हाका कळना. तशी आमगेल भितर देवाक भितर बशिल्ली ती ताका पयलीं कळटा म्हाका कल जायी म्हूण. म्हाका कळचे पाशी पयलीं ताका कळटा आनी तो तयारी करून दवरता सगळी. आतां पडचें स म्हूण कळलें तान मगल म्हाका हगूर स्लो मोशन्स पाडयले. तेमीत म्हाका कितलें लागता आशिल्लें ढाम करून पडल्यार कितलें लागनी आनी मात त्याक कोणकी धरलेले वरी मात ते सावरतात न्ही सान्न चेडवाल मान धरनातली चेडवां कशें उबारतात ती तशी कोणकी माथ्या मुळा हात आशिल्लो. फक्त देवाक नांव आप्यापी तोंड आयलें. ते आप्यापी येवच्याक ताची प्रॅक्टीस करता. त्या नामाची प्रॅक्टीस केल्यार त्या नामान तुला भाव आपोआप येता. म्हळ्यार नामाची आवड येता तातूंत ताजो भाव येता कळ्ळें. हां
तर तशी जावन आमी हगूर 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 ताल्या नात जोडसून 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 आमी कळ जाता ती अगदी कल म्हणटा ती आमी अनन्य जातात. अनन्य म्हळ्यार हांव आनी तो एकूच अशें जाता, कळ्ळें. आणि त्या वेळार ते हें जाता, मनोभाव जाणून माझा सगुण रूप धरिले ओजा, पाहुणा सद्गुरु राजा आला व माये. अनन्य आवडीचे जल प्रक्षालिले चरण कमळ, वासना समूळ चंदन लावी. ते सद्गुरू कापयले बसयले हां. आणि ताका सगळे अनन्य आवडीचे जल, अनन्य आवडी आज जल, अनन्य आवड असल्या जल खंयच्यान येता? जल दोळ्यांतून येता, झिरपता ती हां. जेन्ना कृष्णावतारान तूं हनुमंताक राम रुपान दर्शन दिलें, रामाने कृष्णाने राम रुपान तूं दर्शन दिलें त्या हनुमानाक, खंयचे त्रेतायुग जावन गेलेलें, द्वापार युग येयले म्हळ्यार एक युग किती लक्ष वर्षाचें आसता तें जावन गेलेलें. आनी दुसरे युगान कृष्ण जल्म पळयल्यार हनुमंतागल ही आवड आशिल्ली, अनन्य आवडी, की म्हाका रामान गेलें दर्शन जाय, हांव कृष्णाक जाणना. म्हणना पण ते राम रुपान ताका जें दर्शन दिलें तो येवन लोटांगण घालें. सांगता पाझरू 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 किती वो पाझरू, झर झरा नीरू वो संडीले, टप टप टपा धावे राम पायी, त्यासी झाली घाई भेटायाची. रूप झाले वो साकारू, त्या आता नाही धीरू डोळियासी. तशी ताक राम रूप पळयत ते लोटांगण घाललें झर 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 झर, आनी कडेर ताका पुस्सू केलें ना. म्हळ्यार भाव अनन्य कशें जाता, इतले लाखो वर्सांनी ते हनुमंतू ते रामाक दर्शना वाट पळयत आस, कशी भाव जागृत जाला आसतलो. राम श्रीराम श्रीराम श्रीराम, सगळे रोम रोम ताका पिक्किले, शाल अशी जालेली हां. आणि ती शाल अजुनूय आसा, कारण हनुमंत चिरंजीव आस. ह्या कलियुगांत रामदास स्वाम्यांक तांणी स्वेटरशे जावन खंय हांगा वचूलता वळी हिमालयाचेर वचूलता वळी तांगेले अगदी थंडींत बर्फांत आशिल्ले पाप, आंगार कल्ले ना. एक कवपेन मात्र आनी एक जोडली आनी एक कमंडलू, खावच्या कले गरम ना, कोणें दितल ना ती. तर तांकां दिसलें देह दवरचोची म्हणून, रामा म्हणून सांगून राम नाम घेत बसले. सकाळ उठोन पळयल्यार तांकां दिसलें देह पडटलो म्हणून, जाल्यार ते वानर अशी पटोवन घेवन बशिल्ले तांकां. तो अनन्यास रक्षीत से चाप पाणी, कळ्ळें. चाप पाणी कोणाक रक्षण करता? कोण अनन्य जातकी ताका रक्षण करता. नाजाल्यार कल जाता आमच्यासल्यांगल कल्ले आसता, मनी नाही भाव म्हण देवा मला पाव, देव अशान पावायचा नाय र, देव काय बाजारातला भाजीपाला नाय र. केला दगडाचा देव त्याला वड्डाराचं भेव, केला सोन्याचा देव त्याला चोरांचं भेव. जाल्यार अंतरांतल्या देवाक कोण होय की न्ही. तर तो भाव दवरात. चर्चांत एक चल्ली गप्प अशी ABCD EFG म्हणटा बसताली येवन नित्य. चर्चाक तोच देव आसत. तर त्या पाद्रीन तिका एक फावट विचारलें, तूं नित्य हांगा प्रेयर म्हणटा, तुका येता वे प्रेयर म्हणून? वय येता म्हणून. कल म्हण तितलें म्हणून रेग्युलर येताली. तर तिणें हें सांगलें, हें म्हणटा म्हणून हां, ABCD EFG आपण म्हणटा म्हणून. आनी मागीर ताका देवाक कळटा, वय देवाक सगळं कळटा, म्हाका येना पण देवाक सगळं कळटा न्ही. आपण सांगता खंय हें सगळें ABCD मात्र येता तें आपण म्हणलें, ताणथावन ते लेटर्स हें करून जुळोवन शब्द करून घे मगल प्रार्थनेचे, म्हळ्यार तुका जावन कळटा म्हणून, म्हाका कळ जाय म्हणून. हांव कले मागची ना. अशी नमन्या भाव त्या अनन्यास रक्षीत से चाप पाणी, नुपेक्षी कदा रामदासाभिमानी. त्या हातूं खंयचे
आमगेले रामरक्षा स्तोत्रांतू ते हें आस की एक यंग चली खंयची काम हातान येतना मध्य अशी जंगल क्षेत्र अगदी चिंकार म्हणटात न्ही तसले रस्त्यार हातान येता अशी तावळी टारगट मस्त डांबिश चेडूं आसता ती अशी चली चेडवांक त्रास दितात भंय न्हय तर त्या दिवस ती आशिल्ली जाल्यार ही कसले भंय दिसनी ही तोंडान राम नाम घेत वताली तर ते वचूले ताजे नंतर तिगल कोणकी व्हड भाव की कोणकी आशिल्ले तर ताका काळजी दिसली ही कशी अरे ही हाडूक कोणें वचनी ती कशी आयली वया म्हणून ताणें चवकशी केली कळ्ळें न्हय तावळी तो पळोवनच्या वचूल्यार तांणी सांगलें त्या हांनी कळ्ळें ना तुमी कशी थंय थंय कल केली तिका खरें सांगा ती ना ना आमी कले करनी कडेर पळयल्यार त्या कल्ल्या भिल्ले ते तेग जाण आशिल्ले आनी ही एकली आशिल्ली तर तिगल्या डाव बाजूक आनी उजवे बाजूक बंदूकधारी हे आशिल्ले म्हळ्यार एक बाजू चाप पाणी दिसतालें पळयल्यार बंदूक घेवन आतां कलियुगान बंदूक न्हय बंदूक घेवन तिगल रक्षण करताची लेफ्ट रायट करता तिगल आज बाजू चलतली कसली बिशाद कोणागली ती कले करती तशी अनन्य असं रक्षीत असे चाप पाणी त्या चाप पाणी म्हळ्यार धनुष्य बाण घेतिलो हातान तूं हां तागल धनुष्य बाण शस्त्र त्या वेळे प्रमाण बदलता ती आमगे श्री समर्थ हांगेल्या हांन कुबडी म्हणटात ताका अशी जप माळ अशी ताका हाता आधार म्हणून अशी घेवन जप करतात ते खंय बसले की तशें करताले ते कुबडी मुद्दाम घेताले कळ्ळें मागीर ते कुबडीन तूं गुपची म्हणटात ताका ते एक चाकू धारदार तो तांत आसतालो म्हळ्यार वेळ आयल्यार खटनट उद्धट तशी जावंका वेळ आयल्या आमी मुखेल्या म्हळ्यार जिवाचें तितलें म्हत्व आसता समाज उद्धरण करता म्हळ्यार कल करता आमी स्वताल पयलीं रक्षण करूं शिकता कडेन तुमकांच दुसऱ्यान रक्षण करता जाल्यार तुमी दुसऱ्यांक कल करतली तस चलना त्यांनी ते सगळं जे करतात वेळे त्या प्रमाण कलकल रिक्वायर्ड असते रामायण शस्त्र हातान घेतले सगळं नायनाट केलो कृष्णान सुदर्शन चक्र दिसन आशिल्ले ते अशी केली की येताले बोट अशी केली की सुदर्शन चक्र येताले अशी तशी नुपेक्षी कदा रामदासाभिमानी असे हो जया अंतरी भाव जैसा वसे हो तया अंतरी देव तैसा तो अंतरांतूच असत जाल्यार जागृत खंयच्या भावांत जाता जो आमगल भाव आसत त्या भावांत तो जागृत जाता तेमी ती कले म्हळ्यार आम्मीच आसा ती पयर कोणकी म्हणाले अयो आमगल खंयची पदां प्रोग्राम आशिल्लो ते एकलेक विचारलें तर ती म्हणाली अगो म्हजो पार्टनर आमगेलो ते डुएट आशिल्लें तो कितलो गोमटे म्हणटालो त्या मनान हांवें बरी हुंदराची वेळान चुय 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 केले वर म्हणलें हां तरी हांव तिका म्हळ्यार अशें कल्ल्या म्हणटा अशें केन्नाय डोंट कंपेर हां आमी रियाज करून हें आमकां तें ठीक आसत पण कल्लें आमकां कल्लें ना अशी जे कोण म्हणटात पळय दे आर इन्सल्टींग गॉड कळ्ळें म्हाका प्रती एकल्याक देवान युनिकली टायम स्पेंड करून केलें आतां एखाद बरो चित्रकारू डिफरंट चित्र काडलें अरे आंगठे कितले केले ते देवान आंगठे वीच इज युनिक आयडेंटिटी एक अंगठ्या वरी कोर्टान प्रूफ सुद्दां अंगठेच मेळटा फिंगर टिप्साच घेता ती एकल्या वर दुसऱ्यांक फिंगर टिप्स आसना ती ही किमया कशी ही केली कोणी त्या परमेश्वरान केल्या आनी असल्याक आमी हें करपाची तो आमगेल रक्षण करना न्हय करता नुपेक्षी कदा रामदासाभिमानी ताका दासागल अभिमान आस आपणा भक्तांगल तो पूज करता गोतस की तें गोतस वे राम भक्तांगल पूज करता आमी कोण पूज करतली तो आमचे खातीर सगळं करता तशी ते असत नुपेक्षी कदा रामदासाभिमानी जय जय रघुवीर समर्थ आता मी दासबोध आल्या वळया पयली 16व दशक चालू केला ताजे 4 जाल्ले
4 समाज जालेले. आज ही 5 आणि 6 घेऊया. जाय अग्निनिरूपण आणि वायुस्तवन हे कल्ले सप्ततीन्वयाचा दशक. 7 म्हळ्यार कल्ले सप्ततीन्वय म्हळ्यार सूर्य परिवार. सूर्यागल परिवार म्हळ्यार तागल रथाक ते रूपक दिल्या. सूर्यागल जो रथ आस न्ही ताका 7 घोडे कळ्ळें. आणि सूर्य श्री रामचंद्रांगल पूर्वज. त्यामुळे सूर्य परिवारांत कोण कोण येतात की तांगल सगळ्यां गेले श्री समर्थांनी स्तवन केलें ह्या हातूंत ह्या दशकांत. कसल्याक केल्या, कस खातीर केल्या की ते श्री रामागले अनन्य उपासक श्री समर्थ राम तांगल गुरु सद्गुरू. आणि त्या सद्गुरूंक गेले रामचंद्रागल पूर्वज हो सूर्य. त्यामुळे ते सूर्य परिवारान कोण कोण येता डिस्टंटली ऑल्सो तांकां सगळ्यांक स्तवन केल्या. पयलीं केलें वाल्मिकी स्तवन कल्या म्हळ्यार तांणी रामकथा बरयली. राम नामाने अलंकृत केलेली रामकथा, ब्रह्मकथा, रामकथा ब्रह्मांड भेदून पेल्ल्याक गेल ताणें कसले ना वाल्ल्या कोळी तागल स्तवन जालें. कडेन मूळ सूर्यवंशी म्हळ्यार सूर्याक स्तवन कोन्न जालें. ताजे नंतर पृथ्वी गेले ती क्षमा. पृथ्वी शांक आधारूच ना त्या पृथ्वीक स्तवन केलें. इथे म्हळ्यार ती सूर्यांतान निर्माण जाल्या. त्यामुळे ती सूर्य परंपरेंतली म्हणून समर्थांक ती प्रिय. आपनिरूपण उद्दाक तावळी ते उद्दा ना जाल्यार कशी हें जातलें म्हणून. आनी ते तेज तांथान वायल्या पळय की न्ही. आपो नारायण म्हळें ताका म्हणून ते उदकाचें तें जीवन न्हय तें निर्माण केलें. आनी तांथान कडेन काला अग्नी निर्माण जाता. आतां अग्नी आनी सूर्य हें अग्नी तत्वांथानू सूर्य तत्वांथान अग्नी तत्व निर्माण जाता. सूर्य हो खरोच उज्जागोळ जाल्यार अग्नी हें तत्वच उज्ज दिसता आमकां. आनी प्रत्येक तुमी पळयात ही पुरे जी तत्व आसत न्ही पृथ्वी म्हळ्यार हांगा वता तोग वता उद्दाक उगमाल्या वता म्हळ्यार पृथ्वीन थावन आशिल्लें तें तळाक वता. अग्नी तुमी खंय पेटयात तो वयर येता. उगम म्हळ्यार सूर्यनारायण अशी वयर वता ती ज्वाळा. तोग वचना ती तो गुरुत्वाकर्शण आस की न्ही पण तशी वचना ती. तर त्या अग्नीच्या निरूपणक असत. आनी वायू कसलें हाल्लें चलन जालें की ताका वायू म्हणटात. कळ्ळें. वायू तत्व तो हनुमंताक बापूसके तर तें दोनी आज आमी पळय. ताजे नंतर सुमार आसा ती महद्भूत निरूपण आस, आत्मारामाल निरूपण आस, नाना उपासना गुणभूत हे सगळें आसा ती ते पळया. पण आज आमी अग्नी निरूपण. लंकेन तूं रावण वध करना पडे सीता शुद्धी करची आयली. आतां हांणे विचारलें की तुकले सीतेचेर संशय आसा लक्ष्मणान विचारलें की ती रावणागल्ले राज्यान तूं तागल्ले कैदेन तूं मळवारी ती कितले 14 वर्स आशिल्ली खंय न्हय 1 वर्स आशिल्ली म्हाका दिसता. 14 वर्स न्ही 1 वर्स सुमार आशिल्ली. तर तिका ताणें अशी सोडलें आसतलें ते रामाक लक्ष्मणान विचारलें तिगल अग्नी परीक्षा घेत तूं तिजेर तुका संशय येता ती सीता मात ती. तर ता वळी ताणें बाजून ताका सांगलें गपचूप बैस. इत्या म्हळ्यार ही जी सीता म्हणून आस थंय आशिल्ली रावणालान तूं ती मायावी सीत आस. आनी हांवें अग्निनारायणाने आमी सूर्य हातून परिवारांतले तरी अग्नी हो सूर्याची अंश अग्नी. त्या अग्नीक आपणें रिक्वेस्ट केली की ह्या सीतेगल सँक्टिटी पावित्र राखचे खातीर तूं तिका सांबाळी. आनी तिणें अग्निनारायण तिका आपणागली चल्ली मानून तिका दवरून घेतल्या निपोवन दवरल्या. आनी मायावी सीत भायर पडली आनी तिका रावणाल राज्यांत राबयल्या. आतां तें परत दिवंक न्हय म्हणून आमी सीता शुद्धी करका. कळ्ळें. तर लंकेन जेन्ना रावणा वध जालो
तर सीता शुद्धी खातीर अग्नी प्रज्वलीत केलो आणि तांतू प्रभू रामचंद्रांनी उपस्थित लोकांक सीत शुद्ध आणि पवित्र स हे स्वता अग्निनारायण प्रगट जावन सांगले. अग्निनारायणाक ताका हे म्हणटात अग्निपरीक्षा. त्यांनी सीतेक अग्निनारायणाने मानसकन्या मानलेले. त्या दृष्टीने अग्नी हो रामचंद्रांक सासर जालो नव्हे, माव जालो म्हणून तो सूर्य परिवारांतलो. म्हणूच हांगा श्री समर्थांनी अग्नीच स्तवन केल्या. स्तवन म्हळ्यार स्तुती. मनुष्यान पृथ्वीचेरी आज जी प्रचंड प्रगती केल्या तांचे कारण अग्नी आणि चाक म्हळ्यार कालचक्र हे दोन शोध. कळ्ळें? विज्ञान युगांत विजेत जो चमत्कार आमकां पळोवच्या मेळटा, वीज, ती सगळी अग्निदेवाल कृपा. आमकां यज्ञांतून भगवंताचो हवीरभाग दिवचो आसता, आहुती दिवची आसता. त्या दिवसा आमगेल्या घरा अग्निहोत्र केले मग भयणील घरा. तो जो भट मामा येयलो ताणें भोव आमकां सांगलें. तो म्हणाल तुमकां दिसलें आसतलें कितलें अन्न शीत ते अग्नींत घालें, पुरें करपून वचुलें. तरी वेस्ट करता ती, त्यापेक्षा कितले लोक उपाशी पडतात तांकां कल्या वांटू नये अशें अग्नींत घालून तुमी तूप बिप कितले वेस्ट करता ती. तावळे ताणें सांगलें तुमी अगरबत्ती लायता ती, तावळी त्या अगरबत्ती धूव व्हरू. इवन मच्छर अगरबत्ती लायल्यार मच्छर सुद्दां मरतात, बळी की न्ही. तशी बरेच हें जर केल्यार ते ताजो भोग ते देव खाता ती. आमगेले समजा आमगेले बरे विचार आसत, ते विचार लहरी आमी सांगनासतना कितले लाखो मैल प्रवास करून परदेशांत वतात. टेलिपथी, ताका टेलिपथी म्हणटात. हें कोण करता? तर तशी त्या हवेच्या माध्यमांतल्यान वतात. तेमी ती अग्नीक कले अर्पण केल्यार ते केन्नाय फुकट वचना. ताजे सगळे आजबाजूच्या वातावरणांतले जंतू मरता ती. बरे हाका ताजी जी रक्षस ती जर हाका घाल्ले, ते शीत बीत जळलेले, ताजे कल म्हणटात ताका खत करून जर झाडांक घालें, झाड बरी वाडटा ती. बरें हें जाता, कसलें ना. नाल्यार आमी ते ड्राय फ्रुट्स जाले पुरे अग्नीक अर्पण केले. तांणी म्हळें इतलें पौश्टीक तुमी म्हारग हाड अग्नीक अर्पण करता, तशें तुमकां दिसता तशी लेखू नाका ती. देव तर जाल्लेंची, देव देव वायू रुपान येवन हें भक्षण करतात, वायू रुपान. तर तशी ताणें सांगलें हे पृथ्वीचेर जी प्रचंड प्रगती केल्ल्या मनुश्याने ताजें कारण म्हळ्यार अग्नी आनी चाक हे दोन शोध. विज्ञान युगांत विजेत चमत्कार आमकां पळोवचे मेळटा ती. तिसरो अग्निदेवाल कृपा. आमकां यज्ञांतू भगवंताक जो हवीरभाग म्हणटात ताका, हवीरभाग ताका हें म्हणटात न्ही, हवन म्हणटा ती, तेमी तिची हवीरभाग दिता ती. स्वाहा स्वाहा म्हणटात न्ही, ते अग्नये स्वाहा अशी तो अग्नीद्वारेच वता दिता ती आमी. म्हणूच मानवी जिवनांत अग्नीच मस्त महत्व. मनुश्यागल पट्टान जठराग्नी जर ना आशिल्लो, स्लो कंबशन म्हणटात ताका, तरी तें ना जाल्यार ताका अग्नी मांद्य जाल्या म्हणटा ती. म्हळ्यार तसल्यांक क्षय रोगाणी जाल्लेल्यांक भूक लागना, लिवर वायट जाल्ल्यांक भूक लागना. कळ्ळें? म्हळ्यार तो अग्नी प्रज्वलीत जायना, तेमी ती पचन जायना. कळ्ळें न्हय? तर तो जास्ती दिवस मागीर काडना. कळ्ळें? मागीर पोट्टान ताका जठराग्नीच ना, अग्नी ना जाल्यार आंग थंड पडटा. सूर्यप्रकाशांतली अग्नितत्व आमी ती. पृथ्वी वयर सगळी जीव जिवंत आसा ती. तें आमकां दिसता जर अग्नीची ना जाल्यार कल जातलें आशिल्लें. आतां पयर खंयच्या पेपरांत हांव वाचलें की आतां मस्त थंडी पडची आसता मार्च एंडाक आनी हांगा इत्या म्हळ्यार थंडी सिजन किंवा ग्लोबल वॉर्मिंग हें तें बर्फ वितळून येता तशी न्हय. तरी सूर्याची पृथ्वी सुर्याला तो मस्त धूर आयल्या. तेमी ती ते कितले उष्णता मेळका तितली मेळना सद्या. आनी त्या कारणाने रोगराई पसरतस. कितले जाणांक ताप खांकी हें सगळें सुरू जाल्या. ते ताजे मीत जाता. कळ्ळें? म्हळ्यार हें जीव हें परमाणू अणू परमाणू आनी ते हें आसतात न्ही ते मरना ती. कळ्ळें? ताजे खातीर नित्य
रामरक्ष म्हणून का रामरक्षेतले एक एक मंत्र इतले प्रभावी असत की तांतू तेवे दिल्या कितले गोमटे गोमटे वर्णन असतात तू खंच खंच म्हणून पाताल भूतल व्योमचारिण छद्मचारिण पाताल अंतू भूतल अंतू आकाश अंतू अशी सगळे जे जंतू असतात ती न द्रष्टुमपि शकता ते डोळ्यान दिसनात सुद्धा दे आर रक्षितम रामनामभी रामनामाने रक्षण करतात. तशीच अनेक असं आतसज्ज धनुषा विशुस्पृशा वक्षया शुभ निशंग संगिनौ रक्षणाय मम राम लक्ष्मणावग्रत पथी सदैव गच्छतम. जो राम नाम घेत की तागला आजूबाजूक हे अग्नितत्व परिधान केलेले म्हणजे अग्नितत्व म्हणजे सूर्यवंशांतले पुत्र राम आणि लक्ष्मण हे स्वतः धनुष्य घेऊन धनुष्य बाण घेऊन तांगल रक्षण करतात रस्त्यार सुद्धा वतना कळले हे सगळं त्यामी ती रामरक्षा आणि हे थोतांड म्हणून नाही आहे ते आम्ही वाचका ना तरी कितली की आम्ही थोतांड पळयता ती ऐकता ती करता ती सगळं करता ती वय की नाही त्या वेळार आमकां दिसता अरे हें केल्लें म्हणून आणि खंयचे बरें करचे वेळार मात्र कल गरज असं म्हणून दिसता गरज आस ह्या काळान मस्त गरज असं कित्या म्हळ्यार सगळें पोल्युटेड एअर असं तेमी ती अग्निहोत्र करता मध्ये मध्ये आम्ही ते दीप नमस्कार आणि करतात न्ही ताजी महत्व असता ते दीप नमस्कार दीपाक नमस्कार करता ती ताज्यान एक नमुने रक्षण असता. सूर्यप्रकाशांतून अग्नितत्व आम्ही ती पृथ्वीचेर समस्त जीव जिवंत असत अग्नी असली पवित्र गोष्ट ना मनुष्याक आनंद जालो की तो फटाक लायता वय की नाही अग्नीची म्हळ्यार ते फटाक लायले की ते सुरसूर बाण खंय हें खंय तें खंय कितले गोमटे फायर वर्क म्हणटात ताका हां ते फॉरेनान सुद्दां ताजें मस्त हें आसता ताजी अभिव्यक्ती त्या अग्नीची मनोहर आणि मस्त आमगेले चित्ताक आल्हाद दिता. मनुष्य जिवंत असता तो शरिरांतून अग्नी मिती आणि मृत्यू नंतर सुद्धा ताजेर अग्निसंस्कारूच करका लागता अग्निसंस्कार करका लागता कळ्ळें नाजाल्यार पृथ्वी तत्वांत वता पण अग्निसंस्कार केले बरे कळ्ळें म्हळ्यार सगळे आजूबाजू जीव जंतू मरतात सायंटिफीक कारणय ताका तर मंदिरांत नाना प्रकारचे दिवे आम्ही दीपाराधन करतात कारला आणि मस्त दिवे लायतात कितले गोमटे दिसता वातावरण निर्मिती कशी जाता काळखांत काळोख जायना पळय ते सगळे दिवे एकल्याक गोंयांत तांणी करतात न्ही भोव गोमटे हो सगळो अग्निगल आविश्कार हां तरी अग्निगल सगुण रूपाचें वर्णन करतना पुराणांत दिल्या शास्त्रांतू की त्या अग्नीक 4 शिंग असत की 3 पाय असत 2 माथ्य असत आणि 7 हात असत 7 हात म्हळ्यार ताका घोडशें ताका 3 पाय असत ते मागोत ना ताजी कल म्हणून त्या पुराणान दिल्या 4 शिंग असत तशें तें अग्नितत्व कदाचित ते हाजेर आमी कुंड दवरतात न्ही 4 हें करून तशें आसतलें ते शिंग नाल्यार ट्रायपॉड अशें सगळें एनिवे हें अग्नी निरूपण जालें. तशी वायू स्तवन वायू कशी रामचंद्रांगलो सास्र कोणू माव कोणू तरी रामचंद्रांक प्रिय रामचंद्रांगल माव कोणू अग्नी हां तशी वायू जो आस न्ही तो हनुमंतागल बापूस आणि हनुमंत महत्प्रिय रामचंद्राक हां कपिन उरन हम नाही म्हण भरत भाई कपिन उरन हम नाही ताका बाजू कळल्यार आपण नाच हनुमंता बाजू कळल्यार आपण उरचोच ना अशी रामचंद्रान कबूल केलें की मग अस्तित्वच केवळ आता तुका दिसत जिवंत तो हनुमंता मितेस तसले हनुमंत महत्प्रिय तागल बापूसू जो वायू हां तर रामाक मगल प्रिय आशिल्लो हनुमंतागल बापूस वायू म्हणून मगल रामा गेल्या प्रिय भक्ता गेलो तो बापूस म्हणून तागल स्तवन केलें वायू गेले
आणि ताल महत्व तितलेंच असतं. समर्थाने वायूच अंतर्भाव सूर्य परिवारान तेमीत केला. आम्ही सगळेजण श्वासोच्छ्वास चालू म्हणून जगतात नव्हे. ह्या सगळे जीवसृष्टीचे वायू देवाल कृप असची. जर ह्याची ना वायूची ना खंयची वारोची ना तरी कल जातलशिलें. कल जातलशील सांगा ती. आंगान तू सगळे रक्ताभिसरण वायू मीत चलता. हां, वायू कशें स प्राण अपान व्यान उदान समान हे पांच हे प्राण प्रधान पंचप्राण. आणि नाग कूर्म कर्कश देवदत्त आणि धनंजय हे पांच उपप्राण. उपप्राण म्हळ्यार कल गो तसं अनैच्छिक अनैच्छिक हे कल म्हणटात ताका एक्शन समगेले. फॉर एग्जाम्पल शिंक येता, शिंक येवच्या जाल्यार आमी राबोवचे शकनात. पण कले शिरकलेले आसता सुस्त वचुले तर शिंक आयली की ते भायर पण येता. दोळ लवता तशी. दोळ इतले महत्वाचे अशे खोपडीन बसयले ती. ते जर पिटी पिटी जायनाशिल्ले आमगेले पापण्यो कल्ले अशी करून आयले की ताबडतोब दोळे बंद जातात. ही अनैच्छिक म्हळ्यार आमी प्रतिक्षिप्त क्रिया म्हणटात. रिफ्लेक्स एक्शन. तर जे जाता धेंक येता. हां, कडेरी आनी कलकले म्हळ्यार कितकी अशी एक्शन्स आसा ती जे रोमांच उबरता ती आंगारी रोमांच उबरता ती. तेवे अशी खूब मस्त आनंद जाल्यार सुद्दां रोमांच उबरता. भंय दिसल्यार तशी जाता. असले सगळे पंचप्राण जे आसत न्ही, उचकी लागता. कोणाला उडास जावं कसले जावं उचकी लागता मनशाक. म्हळ्यार ताका उचकी कल म्हणटा ती तशी जाता न्ही, ताका उचकी म्हणटात. तर हे पांच उपप्राण. आणि मुख्य प्राण कले प्राण म्हळ्यार सगळे कडेन आसता. अपान म्हळ्यार तो गुथावन वता आमगेल्या गुदद्वारांतून. तो अपान वायू. तो जर गॅस भरल्यार पोट इतलो हॉट जाता आनी ब्लोटींग म्हणटा ती. श्वास काडूं जायना, मनुष्य मरून वता. व्यान उदान समान हे सगळे पंच मुख्य प्राण. आणि तांगेले काम केल्ले शरिरांतू चलन वलन वळण प्रसारण पसरता निरोधन आणि आकुंचन ह्यो ज्यो क्रिया घडता ती त्या वायूमिती. रायापासून भिकाऱ्यापर्यंत आणि देवा धोरून दैत्यापर्यंत सगळीकडे वाऱ्याच खेळ चालूच. सगळं वार वचना, सगळं ठप्प जात आशिल्ले. हे जग मृत जातलशिलें. मुख्य म्हळ्यार श्वासोच्छ्वास. मुख्य कले बाकीच कले पळोवचे. कोणा आय डोंट बिलीव म्हळ्यार नांग दाबून धरत. कोण की आत्महत्या करूं वचलेल्याक एक संतान राबयले, तूं 2 मिनट म्हाका दी, कड्डेर तूं आत्महत्या करूं वच, कांय हरकत ना. हांव तुका उपाय सांगता कळ्ळें. तर तांणे सांग इतले मग हांव डिप्रेशनांत आसा की हांव तूं कल करचो मगल ही इच्छा घालोवच्याक आत्महत्या करची. हांगा बयस न्ही. हांव सांगता तितले वेळ 2 न्ही, फक्त 2 मिनट दी म्हाका. 2 मिनट तुका नाक हांव दाबून धरता. सोडना. श्वास राबलो सोड 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 सोडी. म्हाका आत्महत्या करची ना म्हणाली. आवळ ताका कळ्ळें वायूच महत्व कळ्ळें आनी लायफाची किंमत कळ्ळी. कळ्ळें. तर असलें सगळें जाता. तर आकाशांतून ढगांची जी चाललेली धांवपळ आसता, वीज कडकडटा, हो सगळो वायूच चमत्कार. ढग हालता ती आनी ते जे वेपर वयर वता ते वाऱ्या मिती वचून पर्वताले वचून ते वयर वचून ताजेतान पावस पडटा. अवकाशांत कितले ग्रह आनी तारे हे वायू मिती सर्वत्र संचार करता आसत. पृथ्वी शेषागल फण्याचेर उबरल्या म्हणटात. शेषागल फण्याचेर इतले व्हड पृथ्वी उबरल्या. ताळ तिजो भार सहन कसो जातलो. त्या निमतान देवान हें केलें शेषागल आहारूच वायू. वायू खावन खावन तो जो शेष आसा तो अशी फुगला. उशे आनी फुगयतात न्ही वार घालून, तशी तो फुगला आनी तेमी तो पृथ्वीगल भार सहन करूं शकता. आनी शेवटी समासात शेवटी समर्थांनी वायूसूत हनुमंतागल सुद्दां चरित्र गायन केलें. हांगा हनुमंता पराक्रमाचें वर्णन करची एकय संदी समर्थ सांडना. हनुमंतागल बाल आस न्ही, तांतू किती सामर्थ्य आसता की ती देवी दुर्गा
हनुमान म्हळ्यार कोणागल रूप असं, कोण आयला जन्माक, इन्कारनेशन कोणाले, महादेव आले. महादेव जेन्ना वानर रूप घेवन येता, तावळ पार्वती मस्त रडता, म्हाका खंय सोडून वता तूं म्हण. बायले घेवन वचना हांवें ना, हांव ब्रह्मचारी जावन राबता, तूं खंय घेवन वचूं. तावळ ती मस्त रडता, ना म्हाका घेवन वच म्हण. तावळी तूं मगल बाल्लान बैसून यो, जायद वय म्हण. हो जायद म्हणटा. तेन्ना ती दुर्गा देवी शक्ती स्वरुपिणी ती त्या बाल्लान बसल्या. आनी त्या बाल्लाचें कर्तुत्व कितलें, ताका उज्ज लायले न्ही, तर थंय दुर्गा देवीक धग लागचे भितरी प्रचंड सगळी लंक जाळली त्या दुर्गेन जाळली ती. तागेले ह्यान तूं मस्त कौतुक आसता बाल्लाचें. ते कितले जाय तितले व्हड जाताले खंय, लांबची सगळे सैन्याक बांदून, एक पंता शत्रू सैन्याक बांदून ताने उदकांतून बुचकळे बुडबुड 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 भाजी काण दवरलेले बरें बाल्लान बांदून. म्हळ्यार असली त्या बाल्ला शक्ती, ते कौतुक दिस समर्थांक. आनी हनुमंताल विशेष गूण म्हळ्यार रामचरणान अनन्यता, अनन्य भाव. केवळ हनुमंताल पराक्रमां ती रावणागल बंदीवासांत सगळं देवांगल सुटका जाल्या म्हणून तांकां मस्त बरें दिसता. हें आमी वाचून पळोवया. हे 2 समास. वैश्वानरू म्हळ्यार उजो, अग्नी. श्रीराम समास 5वा. दशक 16 समास 5वा. श्रीराम. धन्य धन्य हा वैश्वानरू, होय रघुनाथाचा श्वशुरू. श्वशुर म्हळ्यार माव. विश्वव्यापक विश्वंभरू, पिता जानकीचा श्रीराम. पिता जानकीचा कशें जालें, मानस पुत्री मानल्या ताणें अग्नीने, म्हळ्यार तिगेलें रक्षण करून आपणा घरांत तिका दवरून घेतिली ताणें. तेमी ती तागेल चली पिता जानकीचा. ज्याच्या मुखे भगवंत भोगता, ते हवीर भागू कोण घेता, अग्नींत घालेलो देवाक मेळता. जो ऋषींचा फळदाता, तम हिम रोग हरता, भरता विश्वजनांचा. तम म्हळ्यार कले काळोख. काळोख हरण करता की नाही, फायर प्लेस हें करतात, फायर वर्क कले अग्नी लायली की कल जाता, दिवे हेच अग्नीच रूप आसा. तम म्हळ्यार अंधार वता. हिम म्हळ्यार कले थंडी वता, उज्ज पेटयल्यार भंय की नाही. आनी रोगराई वता, रोग हरता. तम हिम रोग हरता, भरता विश्वजनांचा. सगळ्यांक काही फूड मेळटा, कच्चे खावन खावन पोट वायट जातालें. जेन्ना अग्नी शोध लागले न्ही पयले, कशी अग्नी तयार करचो घर्शण करून म्हणून, आनी तावळी तेवें कशी लागली गो तसो, एक पण वणवो पेटलो. तर कितले प्राणी मेल्ले खंय तातूंत जंगलांत. ताळे मनुष्य जीव घेवन धांवन वचलेले न्ही, तांकां भयंकर अशी हें जालें, भूक लागिल्ली. ताळे कितकी प्राणी ते मोरून पडलेले, भाजून गेलेले. तावळे तांकां तांणी खावन त्या लोकांनी उदरनिर्वाह केलो, ना मोरून वतशिल्ले ते. ताळे तांकां ते भाजिल्ले आनी तांतूं कंदमुळें आशिल्लीं भाजलेलीं, सगळें रताळी बिताळी सगळें आशिल्लें. झाडां पाल्लो भाजिल्लो आशिल्लो. ताका एक नमुने अग्नीच परमळ आशिल्लें. ते खावन ते लोक जगले. तर तशी नाना वर्ण नाना भेद, जीव मात्रास अभेद, अभेद आणि परमशुद्ध ब्रह्मादिकांस. अग्नी करिता सृष्टी चाले. अग्नी करिता म्हळ्यार अग्नी खातीर नाही, अग्नी गेल कारणाने, अग्निमिती सृष्टी चलता. अग्नी करिता लोक धाले म्हळ्यार कले अग्नी आसा म्हूण सृष्टी चलता. लोक जेवन बिवन तृप्त जातात, रांदप करूं शकतात. आनी आमगेल आंगांत अग्नी आसा म्हणून लहान थोर सगळे प्राणी जिवंत राबतात. धाले म्हळ्यार जिवंत राबले. अग्नी करता सकळ जियाले लहान थोर, कळ्ळें. सगळे जिवंत राबले सान व्हड. अग्नीने आळले भूमंडळ, लोकास राहाव्या जाले स्थळ. अग्निमिती उद्दाक आटले, म्हळ्यार सगळे कडेन जलप्रलय आशिल्लो, पृथ्वी जाय नाशिल्ली त्या वेळार. तरी अग्निमिती उद्दा आट्टून थंय भूमंडळ तयार जालें. दीप दीपिका नाना ज्वाळ जेथे तेथे, पोटामध्ये जठराग्नी, तेणे क्षुधा लागे जनी. अग्नी करिता भोजनी रुची येते,
श्रीराम हां कच्ची नित्य कच्ची खावच्यात वे पोटाक त्रास जाता तेमी ती भोजना रुची येता रांदप केल्यारी नाल्यार इतले रेसिपी जे शेफ खंय हें खंय हॉटेल जायनाशिल्ली रुच येता अग्निमिती अग्नी सर्वांगी व्यापक सर्वांगांत सांगाची स्लो कंबशन हां तरी जाल्यार ताजी उश्णता आंगभर पसरता ती कोण पसरयता वायू पसरयता वायू तत्व अग्नी सर्वांगी व्यापक उष्णेर आहे कोणी एक उष्ण नसता सकळ लोक मरोन जाती आंग थंड पळ्या गो तागले म्हणटा ती मोरू पळ्यार ह्यो आंग थंय हात पाय थंड जाले म्हळ्यार अगदी मोर्चाच्या अवस्थेंत लास्ट अवस्थ हात पाय थंड जाले तशी उष्णता ना जाल्यार कोणें जगना आधी अग्निमंद होतो पुढे प्राणी तो नासतो पहिले अग्निमंद जाता कले खावच्या जायना जेवच्या जायना अशक्ती जाता हात पाय थंड जाता ती आणि मागीर मनुष्य मरता ऐसा हा अनुभव येतो प्राणी मात्रांशी श्रीराम असता अग्नीचे बळ शत्रू जिंके तत्काळ अग्नी आहे तावत काळ जिणे आहे जोपर्यंत आमगे जीण असं जीवन असकी ह्या पृथ्वीचेरी अग्नीची आवश्यकता आसा आमकां कळ्ळें अग्नी आसा तोपर्यंत आमगे जीवन आसा नाना रस निर्माण झाले अग्नी करिता निपजले अग्निमिती निर्माण जाले म्हळ्यार पृथ्वीचेरी जे हे आसा धातू बितू सगळे रस म्हण जे जे आसत न्ही ते अग्निमीत पातळसाण येता अग्नी द्रव पदार्थ जाता गोतच न्हय नाल्यार सगळं घट्टी जावन वता थंड फ्रिजरान दवरल्या कल जाता घट्टी जावन पडत न्ही हां नाना रस निर्माण झाले अग्नी करिता निपजले महारोगी आरोग्य झाले निमिष मात्रे महारोग हडड्ड रोग जालेले हांग महारोग म्हळ्यार महारोगच म्हणू जायना मस्तीतले हडड्ड रोग सगळे कोणकी म्हाका विचारले एकट्याक विचारले एक दीस सुदृढ आशिल्लो तुका डायबिटीस ना ना तुका हें ना तुका तें ना तुका कसले प्रॉब्लेमय ना ती कशें तें शेवटी ताणें म्हाका सांगलें ताणें त्या मनशाक उत्तर दिलें की कसले प्रॉब्लेम म्हाका ना ती हाच जो प्रॉब्लेम तुका जाला वे म्हण तशी हां कसले अग्नी सम आसले न्ही आंगांतू की बुद्धीक तेज आसता तामी कल करता ती बुद्धीक तेज मेळका म्हणून गायत्री म्हणटा ती सुर्याला पळोवन हय की न्ही ते अग्नीन मेळटा आनी आरोग्य जाता गरम शेकल्यार बरें दिसता गरम उदकान शेकून घेवन मल कुर्टा दूख रावली तेमी कल जाता वत्तान बसका डी विटॅमीन मेळटा सूर्य सकळाहून विशेष सूर्या उपरी अग्निप्रकाश हां सूर्य मावळ ना पडत कोण तावळ अग्निगल प्रकाश असता वय की नाही रात्रभागी लोक अग्नीस सहाय करतील अग्नी करतात अग्निमित तांकां हें जाता अंत्यजगृहीचा अग्नी आणिला त्यालाही त्यासही दोष नाही बोलिला अंत्यजागल घरचं अग्निसल्या पवित्र सकळागृही पवित्र झाला तो वैश्वानरू श्रीराम अग्निहोत्र नाना याग अग्नी करिता होती सांग अग्निमित सगळं सांग जाता सगळे आम्ही कोणे घर आणतो कले पूज करतात ती अग्नी प्रज्वलित करतात अग्नी तृप्त होता मग सुप्रसन्न होतो देव दानव मानव अग्नी करिता चाले सर्व सकळ जनासी उपाव अग्नी आहे अग्नी तो पवित्र लग्ने करीती थोर थोर नाना दारूचा प्रकार नाना नमुन्याचे हें करतात न्ही फटाक लायतात ती रोषणाई करतात ती भूमंडळी यात्रा थोर दारूने शोभती गमटेन दिसता न्ही गमटे डेकोरेशन केलें हें केलें इल्युमिनेशन नाना लोक रोगी होती उष्ण औषधे सेविती तेणे लोक आरोग्य होती वन्नी करिता तांकां भूक जागृत जावन समज जाता ब्राह्मणास तनु मनू सूर्यदेव हुताशनू एतद विषयी अनुमानू काहीच नाही गोतच न्हय तांकां हें ब्राह्मणा तन मन सर्वस्व सूर्य आणि अग्नी हेच असतात आणि तू काही शंक ना वय की नाही लोकांमध्ये जठरा नळू हे अग्नी खंय खंय असता लोकांमध्ये जठरा नळू पटांत सागरी आहे वडवा नळू भूगोळाबाहेर आवरणा नळू आवरण वातावरण शिवनेत्री विद्युल्लता कुपीपासून अग्नी होतो
उंच दर्पणी अग्नी निघतो, काष्ठमथनी प्रगटतो चकमकेने, घासून सुदय अग्नी जाता. उंच दर्पण काच अशी धरल्यारी काचेन थानू सूर्यकिरण एकडे येता ती अग्नी पेटता. आमगो तसं श्रीराम अग्नी सकळा ठाई आहे, कठीण घिसणी प्रगट होय, जोरान घासली की अग्नी पहिले प्रगट जाता. आज्ञा सर्पे दग्ध होय गिरीकंदरे, आज्ञा सर्प त्या अग्नीच्या उज्ज लागून वणवे लागून सगळे दग्ध जातात. गिरीकंदर कले मस्त किती जंगल बिंगल नाश जातात. अग्नीकरिता नाना उपाय, अग्नीकरिता नाना अपाय, अग्नी नाना उपाय करू जातात. अग्नीने मिती, अग्निमिती नाना अपाय जातात, उपाय जातात, अपाय जातात. विवेके विण सकळ होय निरर्थक. आता अग्नीच उपयोग कशे कोण नेमका ते आमकां कळका वय की नाही. फुड्ड हें करू की उजो लावच्या कम. श्रीराम भूमंडळी लहान थोर सकळास वन्नीचा आधार, अग्निमुखे परमेश्वर संतुष्ट होय. आम्ही अग्निहोत्र चलयतात म्हळ्यार तांत आमी फूड जे घालता ती तें अग्निमुखाने परमेश्वराक मेळटा अशी पुराणांत सांगल्या. आनी तें खरेंची म्हळ्यार ताज जो हें येतात न्ही, ताजे ज्यो लहरी येता ती तांतुले सुवास येता, तांतून सगळें वातावरणांत पसरता आनी ते देव वायुरूप आशिल्ले देवांक मेळटा. ऐसा अग्नीचा महिमा बोलीजे तितुकी उणी उपमा, उत्तरोत्तर अगाध महिमा अग्निपुरुषाचा. श्रीराम झीत असता सुखी करी, मेल्या प्रेत भस्म करी. प्रेत आशिल्ले तेवे नाल्यार कुसून वत की नाही तर ताका सुद्दां तो ताका तागल सार्थक करता. सर्व भक्षकू त्याची थोरी काय म्हणून सांगावी, सगळ्यांक सगळं पोटान घेतो. सकळ सृष्टीचा संवार प्रळय करी वैश्वानर, वैश्वानरे पदार्थ मात्र काही उरेना. नाना होम उदंड करीती, घरोघरी वैश्वदेव चालती, नाना क्षेत्री दीप जळती देवापाशी. दिवे लायतात देवाला, कल्ल्याक लायतात ती देव स्वताच परमेश्वरच न्हय. जाल्यार ते अग्नितत्व म्हळ खातीर ताज्य करचे खातीर दीपाराधने निरांजने, देव बोवाळीजे जने, खरे खोटे निवडणे दिव्य होता. दिव्य जायना पडे आमकां जे मनाक बरें दिसता न्ही ताजेर थानू आमकां अनुमान करका म्हणना. तुमकां बरें दिसता की ना, बरें दीपाराधन केली हें केलें गमटें दिसता, बरें दिसता. अष्टधा प्रकृती लोक तिनी, सकळ व्यापून राहिला वन्नी, अगाध महिमा वदनी किती म्हणून बोलावा. श्रीराम चारी शृंगे त्रिपदी जात, दोन्ही शिरे सप्त हात. तावळ बरेल वारी ऐसा तावळ सांगील वारी ऐसा बोलिला शास्त्रार्थ प्रचिती विण. ते प्रचिती आयल्या की ना म्हणून ना शास्त्रांत बरोवन दवरल्या. पण समर्थ म्हणटा ती ऐसा वन्नी उष्णमूर्ती, तो मी बोलिलो यथामती, न्यून पूर्ण क्षमा श्रोत्री केले पाहिजे. श्रीराम हो उष्णमूर्ती असं तांत हात घाल्यार लासताची, पाप जळतात मात न्ही. एक नाम घेता ना, नाम हे हाजवारी असके ते वन्नी वारी तुमगेर कितली पाप आशिल्ली तरी तांत भस्म जावन वतात. इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्य संवादे अग्निनिरूपण नाम समास पंचम. श्रीराम आता वायुदेवागल आम्ही पळोवया. धन्य धन्य हा वायुदेव श्रीराम, धन्य धन्य हा वायुदेव, याचा विचित्र स्वभाव, वायो करिता सकळ जीव वर्तती जनी. म्हणजे वायो मिती सगळे जीव जगत असत. मुख्य कल्ले खंय वायू दिसून येता, वायो मिती वायो करिता श्वासोच्छ्वास, नाना विद्यांचा अभ्यास. कशी विद्यांचा अभ्यास, आमगेले जे नर्वस सिस्टीम आस, आमगेले ते ब्रेनान जे इन्स्ट्रक्शन ब्रेनान दिलेली ती सगळे अवयवांक पावतात की ना, ती वायोगल करामत आसा. वायो करिता वायोमुळे शरीरास चलन घडे, चलन वळण प्रसारण. त्या खंयच्या रूपान कार्य करता वायुदेव, चलन वळण प्रसारण. प्रसारण म्हळ्यार प्रसारण पावचें म्हळ्यार कॉन्ट्रॅक्शन आनी हें एक्सपान्शन. निरोधन म्हळ्यार हें आनी आकुंचन. कळ्ळें वे हांगा तांणी सांगलें. चलन चलन आनी वळण, प्रसारण म्हळ्यार पसरचें, निरोधन म्हळ्यार विरोध करचो, आकुंचन म्हळ्यार कळ्ळें कॉन्ट्रॅक्ट जावचें, निरोधन म्हळ्यार
तूं हें करचें अडचण अडोवचें अडोवचें. प्राण अपान व्यान उदान समान वायू श्रीराम. कळ्ळें न्हय? म्हळ्यार हांगेर तांणी सांगलें प्राण म्हळ्यार हृदया स्थान, ताजें स्थान खंयचें? हृदय. श्वासोश्वास ही त्या प्राणाची क्रिया. अपान स्थान म्हळ्यार आमगेलें एनस हें मलोत्सर्ग क्रिया खंयच्यान जातली? तें वायू मिथी जाता, नाजाल्यार जायनाशिल्लें. पोट्टान तूं व्हरतलशील घाण. व्यान ताजें स्थान कलें सर्वांग आनी क्षेत्र ही क्रिया देहांतून सगळे सांद्यांचें चलन वलन करता. त्यामुळे ते आर्थरायटीसांनी जाता न्ही, वाता रोग म्हणटात, म्हळ्यार वायू समफीर ना म्हण. त्यामुळे ते वाताचे वात पित्त म्हणटात न्ही, तशी वात पित्त हें सगळें वायू सम ना जालें की हें सगळें बदलता आनी रोग सूर जातात. हां, तरी आयुर्वेदान ताका मस्त महत्व दिल्या तांणी. तरी हांगा तांणी सांगलें व्यान सर्वांगांतूं ताजी क्रिया देहांतून सगळें सांद्यान चलन वलन. उदान म्हळ्यार ताजे कंठ आनी अन्न रसाचे विभाग करचें काम वाऱ्याचें. अन्न रसाचे विभाग जातात. हां, मुख्य म्हळ्यार हिता नामक नाडींतल्यान उचकी उत्पन्न जाता आनी स्वप्न पाडोवचें हें सगळें उदान कंठांत आसता. समान हाजें स्थान नाभी. सगळें ह्या नाभीन न्हू आमी आवसूग नाभीला जोडलेलं आशिल्ली भितर आसतना पोटांत आसतना आवसूल पोटांत. त्यामुळे ती त्या नाभीच 72,000 नाड्यो भितर काम करता आसत. हां, ते समान थंय नाभी आशिल्ली ती सगळें शरीरभर रोम रोमांतूं अन्न रस पावोवचें काम हो वायू करता, समान आशिल्ली. कळ्ळें न्हय? कडेन नागादी पंच उपप्राण. नाग म्हळ्यार ताज्यान ढेकर येता, म्हळ्यार कल म्हणटात ताका धेंक येता, धेंकू. कूर्म दोळ्यांची उघड झाप जाता अशी. तशी क्रुकल म्हण आसा, ताज्यान शिंक येता. देवदत्त पंचप्राण हें उपप्राण, ताज्यान जांब येता. आनी धनंजय म्हळ्यार कलें तो शरीर पुश्ट करता. कळ्ळें? आनी तो प्रेतांतणी आसता आनी तें फुगयता. आनी नाग हो धेंक दिता. हें सगळें. कूर्म पापण्यांची दोळ्यांची उघड झाप करता. क्रुकल शिंकता. देवदत्त हो जांभय दिता. धनंजय शरीर पुश्ट करता आनी प्रेतांत राबून ते प्रेत फुगोवचें काम करता. हे 5 उपप्राण. अशी वायूचे अनेक प्रकारात स्वभाव आसत. आतां हांगा तांणी सांगलें ऐसा वायो ब्रह्मांडी प्रगटला, ब्रह्मांड देवतांस पुरवला, तेथून पिंडी प्रगटला नाना गुणे. ब्रह्मांड देवतांक हें जालें तर वायो हें जायना पडे. सगळी जी सृश्टी निर्माण जाली, अन्न रस निर्माण जालो, तो अन्न रस कोणें खालकी त्या अन्न रसात शरीर जाली आनी तो पिंडी प्रगटला. तो वायू खंयच्यान आयलो? सगळें आमी अन्न जें खाता ती तांतूंतल्यान तो वायू येता, तेथून पिंडी प्रगटला. आनी श्वासोश्वासांत नाना गुणे स्वर्गलोकी सकळ देव, तैसेची पुरुषार्थी दानव, मृत्यूलोकीचे मानव विख्यात राजे, नरदेही नाना भेदे, अनंत भेदाची श्वापदे, वनचरे जळचरे आनंदे क्रीडा करते. होय की नाही? मस्त भेद असत जाल्यार ते सगळे आनंदाने क्रीड करू शकता. ती हालचाल करू शकता. ती हालचाल जाता वाऱ्या मिती वायू तत्व. त्या समस्तामध्ये वायू खेळे. खेचर कुळे अवघे चळे. खेचर म्हळ्यार खे म्हळ्यार खम म्हळ्यार कले हें आकाश आनी खे म्हळ्यार ते सप्त हें खेचरती इति खेचर आहा. कळ्ळें न्हय? खेचर कुळे म्हळ्यार पक्षी लोकांगले जे आकाशांत उडतात. तांकां उडच्याक कल्ल्याच उपयोग जाता, वायूच उपयोग जाता. उठती वन्नीचे उबाळे वायो करिता. याळ येता ती अशी खंय उज्ज लागल्यार आनी वायो मीत हांगा थंय तो पसरता. वन्नी म्हळ्यार उज्जो. तशी वायो मेघाचे भरण भरी, सवेच पिटून परते सारी. हां, मेघ म्हळ्यार हे आसत न्ही ढग, तांकां तो मान तांकां व्होन हाल्यार पावस पडोवच्या व्हरता. वायो ऐसा कारभारी दुसरा नाही श्रीराम, त्वरी ते आत्मयाची सत्ता. हांगा वायू तत्व म्हळ्यार ही आत्म्यागत सत्ता वायू काम करूंक लायता.
वर्ते शरीरी तत्वता परिव्यापकपणे या समर्था तुलना नाही श्रीराम. गिरीहून दाट फौजा मेघ उठिले लोक काजा गर्ज गर्जो तडक विजा वायो बळे. हे कशी जाता हडड फौज तशी ते मेघ आकाशान दाटतात आणि तांकां धांवडान व्हरतले ताजे मागशी वायू. लोक काजा खातीर येतात. मागीर पावस पडका म्हणून ते मेघ वयर वचुलो. वयर कशी वचुली वाफ, उदकाची वाफ जावन ती वयर वचुली. अग्नितत्वामीत वाफ जाली पण ती वयर वचुली. वयर कोण तांकां व्हरता? वायू. आणि थंयचे ते अणू रेणून ते चिकटून ताजे मेघ तयार जाले, ढग तयार जाले, मोड तयार जाले. त्या मोडांक धांवडान व्हरता तो वायू. आणि एकमेकांक आदळली की गर्ज गर्जो तडक विजा वायो बळे. घर्षण जालें की कल जाता अग्नी निर्माण जाता आणि तो दीस वायो बळे हें सगळं जाता. चंद्र सूर्य नक्षत्रमाळा ग्रहमंडळे मेघमाळा ये ब्रह्मांडी नाना कळा वायो करता. वायो मिती जातात श्रीराम. एकवटले ते निवडेना कालवले ते वेगळे होईना तैसे हे बेचाड नाना केवी कळे. हे अग्नितत्व, वायुतत्व, पृथ्वीतत्व, आपतत्व सगळे अशी एकमेकांत काल्लयल्यांची न्ही. हाजे हॉचपॉच जाल्या तें साधं मनुश्याक कळना मस्त म्हणटा. जाल्यार समविवेक केल्यार कळटा. प्रति एकान तूं 5 महाभूत आसत. ते प्रति एकान बाकी 4 भूत आसत. ते पयलीं सांगल्या कशें आसत ती म्हणून. आत्ता वायू बद्दल आमी विचार करता आसत. वायो सुटे सरारा असंभाव्य पडती गारा. हडड गार पडता ती. तैसे जीव हे निरासरीचे पडती. तशी इवन कितकी जीव सुद्धा पडता ती. वादळ जाल्यार कलकल पडना. वायू रूपे कमळ कळा तोची आधार जळा तया जळाचे आधारे भूगोळा शेषे धरिले. कमळ कळा म्हळ्यार कमळाच कळ म्हणतात बा ताका. वायुरूप. त्या वायुरूपाने शेषांतून शेष ताजो आहार घेता कळ्ळें. आणि तो शेष फुगत वता तागेलें आंग सगळ्यांचें आनी तागेलें फण सुद्दां ताका कितली ताकद येता वायू मिती. आणि तो पृथ्वीच भार व्हांवता. शेषाच पवनाचा आहार आहारे फुगे शरीर तरी गम घेतला भार तरी मग घेतला भार भूमंडळाचा. महाकुर्माचे शरीर भले. कुर्म अवतारांतून ते मेरू पर्वत तो खचतो आशिल्लो. तावळे देवान कल केलें कुर्मावतार म्हळ्यार कासव जालो. कासवाल फाट कितली घट्टी न्ही ताका वायू अशें हालयतालो. महाकुर्माचे शरीर भले ब्रह्मांड पालते घातले एवढे शरीर ते राहिले वायोचे न्ही. त्या वायूने अशी फिरायला ताका. वारा हे आपुले दंती पृथ्वी धरिली होती. वराह रूपांतून ताने आपणा दांतान पृथ्वी धरलेली. तयाची एवढी शक्ती वायू बळे. वायू मिती ताका ती शक्ती मेळटा. खरें म्हळ्यार वायू खंय ह्या प्रत्येका श्वासोश्वासांत वायू आसा. ब्रह्मा विष्णू महेश्वर चौथा आपण जगदेश्वर वायो स्वरूप विचार विवेकी जाणते. हे ब्रह्मा विष्णू महेश्वर म्हळ्यार आमकां दिसतात हे वायू स्वरूप आसत. 33 कोटी सुरवर. 33 कोटी म्हळ्यार एकाचेरी 31 9 शून्य न्ही ताका 33 कोटी म्हणत. 33 प्रकारचे सुरवर 88 सहस्र ऋषेश्वर सिद्ध योगी भारे भार वायो करता. वायो मीत जाता ती जिवंत राबता ती. 9 कोटी कात्यायणी हे सगळं देवांक लिस्टच वाचल्या. 56 कोटी चामुंडिणी 8 कोटी भूतकाणी 38 कोटी भूतकाणी वायो रूपे. ही सगळं जी आम्ही दृश्य दिसता ती पण जे दिसना ते सुद्दां आसता. वीज असं पण आमकां दिसना पण ताजी अभिव्यक्ती कळता न्ही. फॅन हालतस फ्रीज चलतस गिजरांत ऊन जातस उदक ते सगळं वायो रूपान जाता. भूते देवते नाना शक्ती वायोरूप त्यांच्या व्यक्ती म्हळ्यार वायुरूप आसत ते. भूत देवत सुद्दां सगळी शक्ती हे वायुरूप आसत. अदृश्य आसत जाल्यार तांगेली हालचाल आमकां कळटा चाहूल लागता जाणीव जाता.
नाना जीव नेणो किती भूमंडळी. श्रीराम. पिंडी ब्रह्मांडी पुरवला, बाहेर कंचुकास गेला, सकळा ठाई पुरवला समर्थ वायू. वायू पिंडांतू ब्रह्मांडात पुरवणू म्हणतात ने, अंतर्बाह्य पूर्ण ब्रह्मांडी, बाहेरी दशांगुळे उरला. तशी कंचुकास गेला, सकळा ठाई पुरवला समर्थ वायू. थांगा, पिंडान ब्रह्मांडान भोर नसुदे, ब्रह्मांडा भायर जे आवरण की कंचुक, थंय सुद्धा सगळं वायू वातावरण जाऊन बोन वरला. ऐसा हा समर्थ पवन, हनुमंत जयाचा नंदन, रघुनाथ स्मरणी तन मन हनुमंताचे. हनुमंत वायोचा प्रसिद्ध म्हणारी वायुरूपच तो हनुमंत. वायोगल चल नव्हे तो तांगेल कर्तृत जैसं, तांगेले कल म्हणतात ती सामर्थ्य जैसं, पित्या पुत्रास नाही भेद, म्हणून दोघेही अभेद पुरुषार्थ विषयी. ताकाय प्राण म्हणतात. हनुमंताला अनेक नाव असं प्राण. हनुमंतास बोलीजे प्राणनाथ, येणे गुणे हा समर्थ. प्राणेविण सकळ व्यर्थ होत जाते. प्राण ना झाले तुम्ही जिवंत करतात काय, तशी श्वासोच्छ्वास ना झाल की लोक मरतात. तर हा हनुमंतू प्राण जाऊन येऊन भितर लांबलेला आत्म्याक तर प्राण पुरयता. कळवे. श्रीराम राम राम भितर राम बसला नाही आमगेल भितरी, ताका प्राण हनुमंतू येऊन ताका दर पण कॉन्टॅक्ट करून वता. आम कळना सुद्धा, पण त्यान जेन्ना आमकां रियलायज जाता ताबडतोब आत्मज्ञान जाता. प्राणे विण सकळ व्यर्थ होत जाते. मागे मृत्यू आला हनुमंता, तेव्हा वायो रोधला होता. तुमगो तसं हनुमंत उज्जल भितरी ताका हें दिसलें काय सूर्यबिंब उगवचे, ममतेंची ॲपलचे दिसले तांबडेंची. ताका भूक लागली तर तो झुमकन म्हळ्यार वायुपुत्र तो वचून तो ते सूर्याक धरू वचूलो खावच्याक. आमगो तसं तावळी ते इंद्रान ताका वज्र मारलेले पेटाक ताका लागून हांगा हनुमटे लागून तो बेशुद्ध जावन मेल्लोची. मृत्यू आला हनुमंता, तेव्हा बापसू भयंकर कोप आयले, इतले अर्भकाक तू मारले म्हणून सांगून. तेव्हा वायो रोधला होता. तुम्ही खंयची देव पृथ्वीक हें करतात म्हणून पळयता, पण हा वायो रोधला होता. त्याने बॉयकॉट केले सगळ्यांक, सगळं देवांक. सकळ देवास अस्तावस्ता प्राणांत मांडले. देव सकळ मिळवून केले वायूचे स्तवन. तेव्हा वायो प्रसन्न होऊन मोकळे केले. म्हणून प्रतापी थोर हनुमंत ईश्वरी अवतार, याचा पुरुषार्थ सुरवर पाहतची राहिले. देव कारागृही होते, हनुमंते देखिले अवचिते, संहार करुनी लंके भोवते विटंबून पाडिले. देवांक कारागृहांत आशिल्ले ते तांकां लंकेक पुरे उज्ज लायलो, हें केलो आनी वचून ते पयलीं देवांक सोडयले. आतां हे देव म्हळ्यार त्या वेळार अदिती गेले चेडो म्हळ्यार देव, दिती आनी अदिती. अदिती गल चेडवं देव आनी दिती गल चेडवं दानव. तर दानव आनी ते देवांक कायम तांगें टाणटू टकटू चालू आसताले. हे ब्रह्मा विष्णू महेश न्ही, हे बाकीचे देव सगळे, पण ते बरे सत्वगुणी. तर तसल्यांक हे राक्षसी वृत्तीच्यांनी रावणाने तांकां कैदेन घालिल्ले. तर हनुमंतान तांकां सोडयले. उसणे घेतले देवांचे, मूळ शोधिले राक्षसांचे, मोठे कौतुक पुच्छ केताचे आश्चर्य वाटे. हागल बाल्लाचे ताका आश्चर्य दिसले सगळ्यांक. रावण होता सिंहासनावरी, तेथे जाऊन ठोसरे मारी, लंकेमध्ये निरोध करी उदक कैचे. तांकल केले वायुदेवाने लंकेतून निरोध म्हळ्यार बॉयकॉट केले. उदक ना जालें, थंय उदक बंद. आमगेलाच न्ही प्रेशर कमी जाल्यार पंप चलना. पंप खंय चलता, उदक वयर खंय येता, या ना. देवास आधार वाटला, मोठा पुरुषार्थ देखिला, मनामध्ये रघुनाथाला करुणा करीती. की हाका रघुनाथा आमी भजता ती कल्या म्हळ्यार रामागल नाव घेतल्यागल रक्षण हनुमंत करता, आणि हनुमंतागले नाव घेतल्यागल रक्षण वायू करता, वायू तत्व. त्यामुळे आयुष्य वाढता आणि
तन मन धन सगळ्या हाज्याने आमी समृद्ध जातात. दैत्य वगे संभारिले, देव तत्काळ सोडिले, प्राणी मात्र सुखी झाले, त्रैलोक्य वाचे. इति श्री दासबोधे गुरुशिष्य संवादे वायोस्तवन निरूपण नाम षष्ठ. श्रीराम. आता तिथलं वेळ ना आजी आम्ही बाकीचे काय घेऊया. काय म्हणाली परा. आज मंगळार न्हय तरी स समास जाले. आत्ता आत्ता थंय आमी हें जें शिकली कसली शिकली मुळान तूं सांगात पळोवया. आत्ता 16वं दशक चालू. 16वं 17वं दशकांत पुरे तत्व येतले. तर ते एक एक तत्व घेवन पळयल्यार कल दिसता पिंडांतली तत्व खंयची. मनोबुद्धी अहंकार चित्तानाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं. हे जे असं हां आता मन बुद्धी अहंकार चित्त निर्वाण षटक म्हणतात ताका. श्रीमद शंकराचार्य आद्य शंकराचार्यान बरयल्या. एके मगल कल्लस तें हांव जायना इतलें आमी लक्षान दवरता. आत्ता थंय दास थोडे 5 मिनट आसत म्हूण सांगता. इतलें वाचलें 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 उलयतल्यान उलयता वचुली आयकतलें आयकता वचुली तान आमकां मेळ्ळें कल मेळ्ळें. तरी हें की 3 गोश्टी मेन लक्षान दवरच्यो. परत परत सांगता. मस्त भिवंका म्हणना ह्यो कितलें हें मात्या दुख बिलकुल ना. एक निश्चळ परब्रह्म आशिल्लें आनी तें अजुनी आसा आनी तें एकच जिवंत असं कायम सळसळतें. जाल्यार सळसळत म्हणटा सगळे गूण आसत पण तें कल्ले करना. निर्गुण म्हळ्यार भरपूर गूण खंयच्यान आसत की जाल्यार ते गूण केन्नाय तो वापरना. तें निश्चळ परब्रह्म चलनाच तें चलना तसलें. त्या निश्चळांतल्यान एक चंचळ आयलें एक बाजून खंयची तें चंचळ ताका आयलें त्या निश्चळांतल्यान आयलें. तें निश्चळ परब्रह्माचे गूण म्हळ्यार पुरुश एक जाणीव जिवंतपणांत जाणीव ती आशिल्ली. ती जाणीव आयली आनी प्रकृती आयली. थंय द्वैत पयलींपंत उत्पन्न जालें आनी द्वैत उत्पन्न जावचे भितर सृश्टी निर्माण करतना काळ निर्माण जालो. चाक तांणी सांगिल्लें वरी श्वासोश्वास आनी चाक हाजेर आमगेलें जिवन चल्लें. कालचक्र कालाय तस्मै नमः. ताजे पयलीं काळ नाशिल्लो. तें चंचळ तत्व एक आयलें आनी चंचळ तत्व कसलें आयलें. परब्रह्मांतल्यान जी मूळ माया आयली तिने पयलीं सृश्टी निर्माण केली. पंचभूत अष्टधा प्रकृती होय की न्ही. ताजी शरीरय निर्माण केली आनी बाकी सगळी दृश्य सृश्टी सगळी निर्माण केली. पण ती सृश्टी चलोवची कोणा थ्रू चलोवची. तें विष्णुगल काम म्हणून विष्णू पेटयलें. तर नक्की पालन पोशण कशें करचें. तरी त्या हांकां सजीव करता न्हय तेमी सजीव केलें आनी तांतूं तें चंचल तत्व आत्मतत्व जावन तांतूं भरलें. मन नांवाचें एक वाहन बक्षीस दिलें आनी तांतूं तें आत्मतत्व पेट्रोवलें आनी तें मन तें चलयता. अत्यंत चंचल आत्तां हांगा आसलें आत्तां खंयची अशी. पण तें दुधारी शस्त्र आमी वापरल्याचेर आसता. कशी वापरचें हें शिकून घेवंका. ड्रायविंग यानासतना जर कार चलोवच्या वचूल्यार एक्सिडेंट जाता. तशी चाकू घेवन सान्न चेडवं जाल्यार कापू वचूल्यार भेंड कापिल्यार बोट कापून घेतात. तशें जाता. तेमी तें सगळें हें करचें ना. तें चंचळ आनी दुसरें दृश्य तें सगळें जड. तरी मुख्य 3 खंयचे भाग जड
चंचल आणि निश्चळ. निश्चळ म्हळ्यार बिलकुल हाल्लें ना, चंचल म्हळ्यार अति चंचल, आनी जडय हाल्लें ना, निश्चलय हाल्लें ना. जाल्यार जड हें नाशिवंत आसत, अशाश्वत आसत, ताबडतोब तें उत्पन्न जालें मिती ताका नाश आसत. चंचळाकय नाश आसत, पण चंचळ हें ब्रह्मा विष्णू महेश सुद्दां त्या चंचळाचे जशी राय आसता हां आनी बाकी प्रजाय आसता, तशें हो देव आसो, तांकां आमी देव मानतात. माया देव, माया भोगमटी, आकर्शक. तिने इतलें सगळें आमचे खातीर पिंडी रचयली, उंडी रचयली, सगळें केलें, तिका मानका न्हय हां. ती सगळें हांत आसता, जाल्यार तिगल मदतीनेच आमकां निश्चळान थंय पावचें आसा. तेमी ती सगुणी भजे लेश नाही भ्रमाचा, जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा. आमी हें सगळें पळोवन साक्षी जावन राबका. आमी कोण ते एक अष्टावक्र गितेन तेकून सांगिल्लें, लोक हांग धांवता, थंय धांवतात, हें देवळ पळय, तें देवळ पळय, खंय वचून तर के देव मेळना. कल्ल्याक म्हळ्यार जो धांवतोच न्ही तोच देव आसा. तोच देव आसना पळय, देवळान देव कशें मेळटलो, ताका भितरच न्ही. तशी ताका कल दिल्या देह म्हळ्यार देव न्ही, जाल्यार देहान जो आस, जो साक्षी भावान पळयता तो देव हां. सोपन पडटा आमकां. आमगेल 4 अवस्था आसत जिवनाच्यो, आमी गाढ न्हिदता ती. काल म्हाका कितली बरी न्हीद पडली, 7 घंटे जागृत जालें म्हाका, नाल्यार बेगी उठयतलें हांव. 7 घंटे जागृत जाली, ताचे खातीर बाथरूमा वच्चे जागृत जायना न्ही, गाढ न्हिदली. जाल्यार सकाळ इतली फ्रेश दिसलें, अरे वा कितली बरी न्हीद पडली म्हाका म्हूण दिसलें, कळ्ळें. एक ते कोण अरे वा म्हणटल कोण तशीची म्हाका समजा सपन पळय, एखाद मनशाक बरें सपन, वायट सपन, जागृत जालें की सपन बंद जाल्यार तें सपन लक्षांत राबता. ती ह्यो म्हाका कशें कळ्ळें सपन पळय हें विचारतात, म्हाका सपन पळय हें कळटा, तें कळून घेतलो. ती जाणीव कोणा जाता, ती जाणीव म्हळ्यार कोण वय की न्ही हां. आनी कड्डेली इवन आमी जागी जायना पण नाना नमून करतात. आमकां दिसता हें आमी करतात ती, पण हें सुद्दां सिनेम पळयल वरी प्रोजेक्टरान थावन कोणकी करता आसता. आत्तां घडी कल चल का हें मज्जेर अवलंबून ना. दासबोध कोण करून घेवचो हें हांव करना, तें करून घेतलें आसता. तशी तें हांव साक्षी भावान पळोवचें. साक्षी भाव म्हळ्यार कळ्ळें, हें जागृती सुद्दां जागृतींतलें सपन आसा. फक्त हें सपन व्हड आसा, ही न्हीद व्हड आसा. हाक न्हीद कली, देहभाव ही एक न्हीद. देहभाव म्हळ्यार कळ्ळें, मनशाक खंय चुकता, म्हाका देह आसा, म्हजो देह म्हाका वापरचें दिल्यार म्हाका दिसता हांवच देव. मगल गाडी म्हणटा ती, हांव गाडी कल घार घेवन येतलें. मगल चप्पल म्हणटात, चप्पल सुद्दां आमी घरांत हाडनात, भायर दवरतात. तशी मगल देह, फक्त तो देह हांव मगल आत्मतंत तो चलयता, जाल्यार तो मरसरी भायर पडना न्ही. तेमी ती कायम आशिल्ली ती. आमकां दिसता हो देह म्हळ्यारच हांव, पण तो मगल देह, मगल आशिल्लें हांव कशें जावचें, तें कोणकी केल्लें न्ही, कोणकी केल्लें. इवन हे देव सुद्दां कोण खंयच्या देवान केलें ती, आमकां ब्रह्मा विष्णू महेशान तांणी केलें. समजा त्या ब्रह्मा विष्णू महेशान कोण केलें, तें मूळ मायेन केलें. शेवटी अशी मागशी वचून मूळ माय खंयतन आयली हां, ती कोण केली, ती करतल कोणें ना. कल्या म्हळ्यार तो फक्त आभास आसा. आतां मृगजळ आयलें, तें मृगजळ कोण केल्लें, कोणें करनी तें. अज्ञानी लोकांक मृगजळ म्हूण दिसता, ज्ञानी मनुश्य असल्यार दिसना. मृगजळ म्हणटा ती फसून हरण धांवता ती उदास, मनुश्य धांवना, ताका गोत आसता. तो ताजें कौतूक पळयता, अरे वा तें पळय मृगजळ उदा ना थंय, कळटा हां. तशी हें सगळें माल चल्ला, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, सीधे रस्ते की ये टेढ़ी चाल है, सीधे रस्ते की ये टेढ़ी चाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है. त्या गोलमालेन थावन आमी देवान कल गंमत केल्या, निपून खंय बसचें म्हूण कळनी, म्हणून तो आमगेल भितर येवन निपून बसता. आनी आमगेल अवयव सगळे भायल बाजून ओपन केले, आमी सगळे भायर पळयता ती, आनी आमकां लय दिसना. सगळें दिसता तेंच बरें म्हूण दिसता, देव दिसना. खरें देव वचून भितर बसला.
त्यामुळे केन्ना आमी अंतर्मुख जातात ही त्यावेळी आम्ही विचार करतात, योग्य विचार, ताका विवेक, सार असार आणि आत्मा अनात्म विवेक, आत्म अनात्म हाजो विवेक, आत्म खंयचे अनात्म खंयचे, देह जड, जड हे अनात्म, तांतू आत्म ना जाल्यार तें अनात्म, पण देह मूळ आशिल्लो तो अनात्म, तांतू आत्म आसता, म्हळ खातीर देहात्म योग, ताज्यान आमी मुक्ती मेळोवच्या शकतात. देहांत आत्म मेळ्ळा, ताजो योग जाला, ताजे मीत आमी मुक्ती मेळोवच्या शकतात. त्यामुळे पयलीं आत्मज्ञान जावंका, आत्मज्ञान जावंका म्हळ्यार कळ्ळें, ज्ञान जावंका म्हळ्यार कळ्ळें, जाणीव जावंका, आस्त मस्त पंथा, पण आमकां कळनाची मुळाक धन बरयल्या दवरल्या आनी आमी हांगा बसून रडटा, ते म्हटल्यार पयशे ना ती भितर हे सोफा मुळांत तसं पयशे दवरले म्हाका गोत ना, ताजेर बसले आनी रडता म्हळ्यार पयशे ना ते अडचणी, तशें आमगेलें हें जालें, अवस्था जाली. भितर आसता परमेश्वर जाल्यार आमी ताका पळयनात आनी नुस्तें वास्तव वता ती हें करता ती. त्यामुळे ते निर्वाण षटक न्ही नित्य आमी वाचून ताजे अर्थ पळोवंका, अर्थ घेवन वचका, कळ्ळें. जे मगल आसा तांणी एक एक कडवे घेतल्या, ह्या देहात प्रत्येक अवयव कडेन जे आमगेले भावन आसत तें मगल कोपू, मगल रागू, मगल प्रिती, मगल हें म्हळ्यार हांव न्ही, तरी हांव कोण, तरी हांव कोण, हांवची परमात्मा, निश्चळ परब्रह्म, ते चंचळय हांव न्ही, चंचळ सुद्दां केन्नापुणी ना जावचें आसा, कल्पांत ताका ना जातलें, पण कल्पांत हें इतलो व्हड आसा, कल्पांत म्हणलेलो की तो सर आमगेले कितें जन्म घेवंका लागतलो, कारण तोय जन्म खंयच मेळटा कळना. ताच पेक्षा श्री समर्थ सांगता ती ह्या जन्मांतूच तुमगेलें बरेंपण करून घेयाती आनी कोणागेलो उपयोग करून घेयाती, तेजे चंचळ परमात्मस न्ही, अत्यंत उपयोगाचो, तो मगो श्रीराम, तो म्हाका मदत करता, तो बोट घेवन आयला म्हजे खातीर, तागल पूज करात, तागल पांय धरात, सायबा म्हाका व्हरून सोडी, कळ्ळें. मागीर तागल भितर आसा तें राम तत्व आसा आनी तेंच निश्चळ परब्रह्म घेवन आयला, आनी तेंच निश्चळ परब्रह्म आमगेल्यानूय आसा, म्हणून सद्गुरू कोरका, कळ्ळें, सद्गुरू कोरकाची. तर अशी हें आज आमी म्हळ्यार इतकें बेगी जालें म्हणून हें सांगलें, म्हळ्यार लोकांक दिसतालें इतले समाज जाले, नेमके आमी कल शिकलीं, ताजी झिस्ट मर्म सांबाळून दवरका, पेटयो सांबाळची गरज ना, आमी फक्त तीन, जड, निश्चळ, चंचळ निश्चळ, चंचल आसा तेवें नाश जावचें आसा, जाल्यार तागेल पावर्स इतले आसा ती की ताका ही पावर आसा की आमकां निश्चळांत व्हरून घालची, तेमीच आमी ताजी पूज करता, तेमीच सगुणा पूज करपाची, सगुणाच्या संगे निर्गुणाच्या संगे आलो, निर्गुणाचे भेटी आलो सगुणा संगे के, निर्गुणाची भेट जावंक जाल्यार सगुणाचोच आदार घेवंका, नाल्यार आमकां कल्लेय ना. आनी तें सगुण म्हळ्यार कल्लें जे परब्रह्म आमकां ब्रह्मा विष्णू महेश सुद्दां कळना, ती वायुरूप आसा ती, तेमी आमकां प्रत्यक्ष देहधारी जावंका न्हय, म्हूण परब्रह्म स्वता सद्गुरू जावन आमचे खातीर येतात, सद्गुरू जावन आनी तशेंच का आमी, कळ्ळें. तरी हाचे खातीर आतां आमी हें करया आनी परमात्मा आमगेलो परब्रह्म स्वरूप श्री समर्थ रामागल कायम प्रार्थना करतात आनी आमचे खातीर करतात. आमकां दिसता ते स्वता खातीर करतात, स्वता खातीर कोण जालता न्ही, तांकां सगळें मेळ्ळें, आतां ते म्हणटा ती आमचे खातीर, जनहित विवरी, कल्याण करी राम राया, कल्याण करी, जनहित विवरी, जनहित विवरी, जनहित विवरी, कल्याण करी राम राया. ही प्रार्थना नित्य वाचाती, जाय जाल्यार हांव तुमकां फोटो काडून ग्रुपार घालता, कल्याण करी राम राया, आनी ज्ञानेश्वर माऊलींगेल पसाय दान ताजे एक दिवस अर्थ सांगता, मध्य एखाद दिवस सांगता, दासबोधा मध्य नाका तशी, दासबोध सुद्दां थोडेच हें वरल्यात, तर हें जें विवेचन पुष्प आसा आमी हाजी समर्थांच्या चरणांचेर दवरया, समर्थ जय जय रघुवीर समर्थ म्हणजे तांच्या चरणांचेर दवरया आनी म्हणया, नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषका, अवस्था शांभवी मेस्तु
प्रसन्नोऽस्ति गुरुः सदा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ शान्ति।